गोयचे मायनिंग काय प्रमाणात सुरू जातले, काय लोकांक ते सुरू जाल्ले नाका म्हूण सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत उलयला। सुर्ला कोठंबी कृषी मेळाव्यात तो उलयतालो। गोय राज्य सहकारी बँकेन ट्रक आनी बार्जींचेर आतां मेरेन 30 कोटी रीण माफ केला। बँकेक सुमार 52 कोटींचे लुकसाण जाला। राष्ट्रीयकृत बँक रीण माफ करता, कोऑपरेटिव्ह बँको करनात म्हणप चुकीचें। राष्ट्रीय बँकांक येणावळीचो हुस्को ना म्हूण सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उलयलो। आता जे मायनिंग सुरू जातले ते सुरळीतरित्या थोड्याच प्रमाणात जातले आणि ते सुरू जावचे न्हू म्हणून कितलेशेच लोक प्रयत्न करतात। कारण जे सरकाराच्या विरोधात लोक असतात, जे सामान्य मनशाच्या विरोधात लोक असतात, ते सरकाराचेर आणि मायन ओनरांचेर ह्यो मायनिंग सुरू जावच्यो न्हू म्हणून दिसान दीस केशी घालीत आसा। आज गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँके सारखे ह्या मायनिंग लोनाक दिवन जवळजवळ आम्ही ऑक्टोबर 12तल्यान आज पर्यंत डिसेंबर पर्यंत जे इंटरेस्ट माफ करता ट्रकांचेर आनी बाकीचेर तो जवळजवळ 30 कोटी आसा। आणि जे डेपोजिटर आसात तांकां पयशे दिल्ले कडेन आसा ते सगळे जर हिशोब केलो तो जवळजवळ 22 कोटी जाता। जवळजवळ 52 कोटी रुपया ही आमची बँक आसती लॉस करता। अशें बाकीचे जाल्ले कडेन आसा। अशें येता की खूब जाणांक ट्रकाले आसताले की नॅशनलायज बँकांक सोडटात म्हणून। नॅशनलायज बँकाक कितल्योश्योच स्किमी आसात। एक क्रेडिट गॅरंटी स्कीम आसा, तांकां पयशे मेळटात ज्यो नॅशनलायज बँक आसा तांकां। गेले वर्सा नॅशनलायज बँकाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटान फायनान्स डिपार्टमेंटान 14,000 कोटी रुपये दिले। ह्या वर्सा 20,000 कोटी रुपये तांकां दितात। पूण ज्यो कोऑपरेटिव्ह बँक आसात तांकां हालीं कोण ना, तांकां खंयच्यान हे पयशे उबी करपाक मेळना अथवा कोणाकडेन मागपाक मेळना। बायणा दर्यावेळेचे सोबितीकरणाचे काम बेगीन करचे। टुरिस्ट सीझन सुरू जाला। बायणा दर्यावेळ नितळ केल्यार देशी तशेंच फॉरेन टुरिस्टय दर्यावेळेर येतले म्हूण लोक मागतात। पालिकेची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत बायणा दर्यावेळेचे सोबितीकरणाचे काम सुरू जातले म्हूण मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक उलयला। वास्कोन सध्या तरी म्हटल्यार ह्या टाउनान तरी एकूच असो बीच आसा, हो बायणा बीच आसा। सगळे म्हटल्यार चडशे वास्कोकार सगळे हांगा अशे भोंवपाक सांजचे अशे येतात। हांगा चेंजिंग रूमाची फॅसिलिटीज ना, गेस्टाक शेक्साक रेस्टॉरंट ना। गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता की हो बीच प्रमोट करपाक आनी कितें तरी बरे फॅसिलिटीज हाडच्यो आनी बरे तरेन लोकां खातीर बिचाचो फायदो घेवचो। टुरिस्ट इतले बऱ्या प्रमाणान हांगा येवपाक लागल्या तर तेंच्या खातीर कितें तरी बरी सोय करून दिवपाक जाय, जशी तांकां फूड्स, चेंजिंग रूम जावं आनी तांकां बाथरूम अशें कितें तरी सरकारान तांकां प्रोवायड करून दिवपाक जाय। There are some people who very hesitate to get their children also over here, so they should be clear mind. So these are things required to develop in Baina Beach. हे काम येता त्या 25 तारखेक म्युनिसिपालिटी कडल्यान आमकां एक एनओसी मेळपा ती मेळ्ळी की तेजी वर्क ऑर्डर मेळटली। 25 तारखे उपरांत केन्नाय काम चालू जावंक शकता। बोड्ड्या दिवचले पुरातन शिलालेख मेळ्ळा। हो शिलालेख विजयनगर साम्राज्याचो आसूये म्हूण इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगता। शिलालेख 5 ते 6 फूट उंचायेचो। इतलो तेंप उगड्यार आशिल्ल्यान वत आनी पावसाच्या मारान ताचेर बरयल्ली अक्षरां झल्ल्यात। दिवचल वाठाराच्या इतिहासाच्या अभ्यासाचे नजरेन हो शिलालेख म्हत्वाचो। पुरातत्व खात्यान ताचो अभ्यास करचो म्हूण केरकार मागता। निबर आणि पावसचो जो मारो आसा ह्या नैसर्गिक कारणांक लागून तिची झीज जाल्ली आसा आणि ताका लागून ताचेर जी बर्फावळ आसली ताचेर जे कितें बरयल्लें आसा तें आयज आमकां वाचपाक मेळना। हो जो शिलालेख आसा तो बहुधा विजयनगर साम्राज्याच्या कालखंडातलो शिलालेख आसपाक जाय अशें दिसता, कारण तेचेर जर बर्फावळ आसली जाल्यार निश्चितपणान कळटालें तो केन्नाचो। पूण कार्बन डेटिंगच्या माध्यमांतल्यान आमकां आयज वैज्ञानीक रित्या ह्या शिलालेखाचो कालखंड कितलो हो कळपाक शकता। आणि हो जो शिलालेख आसा तो एकंदर दिवचल शहराच्या म्हणजे इतिहासा कडेन आमकां नव्या नदरेन पळोवपा खातीर प्रवृत्त करतालो आणि ताका लागून गोंय सरकारच्या पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्यान ह्या शिलालेखाचो शास्त्रीय रित्या अभ्यास करपाची खूब गरज आसा। घेऊया एक विराम।